Thank you, Jesus. तुमका सगळ्यांक screen दिसता न्हू? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Okay, we'll do a small opening prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, thank you for your presence. As your word says, when two or three are gathered in your name, you are in our midst. Lord, we worship you. We thank you. We praise you, Lord Jesus, for your presence. Thank you, Lord Jesus, for teaching us, for helping us to renew our mind each and every day. Holy Spirit, take complete control of this session. Let every word spoken here be yours. Let my thoughts align with your thoughts. Let my words align with your words. Thank you, Lord Jesus, for the examples. Thank you, Holy Spirit, for taking complete authority. Let my words be edifying, not condemning. Thank you for teaching us to encourage each other, to strengthen each other with love and compassion. Lord, I take the authority in the name of Jesus and I come against every spirit of unbelief, every distraction, every disturbance. Let nothing steal the seed of your word from our heart. Thank you, Lord Jesus, for giving us grace not only to be a hearer, but to apply the word in our daily life, even when we fall. Thank you, Lord Jesus, for lifting us up again with your mercy and grace. Thank you for teaching us how to obey your word, how to apply your word in our life. And that is not by our strength, Lord, but by your spirit working in us. I give you all glory and praise, Lord Jesus, for your mighty presence right now. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तुमका सगळ्यांक स्क्रीन दिसता? हेजेर पिक्चर दिसता? Yes. थँक यू जीसस. आनी हे पिक्चराक चोयन आमकां कसली मॅसेज येता? कितें दिसता आमकां ह्या पिक्चरांतल्यान? थँक यू लॉर्ड जीसस. आयज कोण उलयता म्हजेशी? सिस्टर मीना उलयता? कोण उलयता? थँक यू जीसस. हे पिक्चराक पळोवन आमकां कितें कितें मॅसेज येता? हे पिक्चर कितें अशें सांगता आमकां? थँक यू. And the people who are believing sister, how to obey. Just people are very less to obey and people are more to believe. आमी हो आख्खो वीक आमी शिकलाय रायट आमचे कोंकणी बायबल क्लासीन सिस्टर एनान आमकां शिकयला रायट बिलिव्हिंग इन गॉड अँड ओबेईंग इन गॉड रायट थँक यू लॉर्ड जीसस आतां बिलिव्हिंग आमकां सोंपें रायट आमी बिलीव कोत्ता रायट एवरी डे आमी सोत मानता म्हणनाय सोत मानता Yes, we म्हणनाय do. आमी सगळीं सो सोत मानता म्हणजे कितें आय बिलीव रायट आमी बिलीव कोत्ता रायट पूण आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान आपणायता काय ते जिवीत सोंपें जेजूचें उतर आयकोन आपणावंक तें जिवीत सोंपें इजी जाता थँक यू लॉर्ड जीसस कोणू तरी उलयात थँक यू लॉर्ड No, I know it is easy to believe, but it is hard to walk on Jesus' way exactly or God's way. That is true. yes it's difficult right so Yes. thank you lord jesus I'll just zoom थँक यू जीसस सो आयज हेजे वयल्यान न्हू आमी शिकया जायते पावटी न्हू जेजू आमकां यू नो लायक चडशे आमचे एक्सपेक्टेशन आसता जीजस की आमच्याशी मोगाल उतरान उलोवं कम्फर्टींग वर्ड्स रायट जी आमकां कम्फर्ट दिताय एनकरेज कोत्ता सारकें पूण जायते पावटी न्हू जेजू आमकां वेकअप वर्ड्स दिता थँक यू लॉर्ड जीसस आनी हे जेजून एक पॅरेबल एक स्टोरी सांगल्या तांकां इट्स लायक अ वेकअप कॉल आमकां जोण एकल्याक थँक यू लॉर्ड जीसस कित्याक बिलिव्हींग न्हू भरपूर सोंपें आमी म्हणटा हांव सोत मानता जेजूक हांव सोत मानता हांव बायबल जाणा हांव मिसाक वयता हांव सगळे कायदे पाडटा हांव बिलीव कोत्ता हें सोंपें पूण जेजून न्हू नॅरो डोराची खबर सांगल्या आनी नॅरो डोर म्हणजे कितें ओबेईंग हीम
इवन जेन्ना तुजी कूड तुजेशी उलयता तुजे सिट्युएशन तुजेशी उलयता बट स्टील तूं चूज कोत्ता टू ओबे हीज वर्ड ताज्या उतराक कान दिवपाक मोर देन युअर फिलिंग्स मोर देन युअर इमोशन्स थँक यू लॉर्ड जीसस कित्याक बिलिव्हिंग इट्स इजी वायड वे आसता ती इजी सारकी थँक यू लॉर्ड जीसस पूण नेर उशीर दारवट्यांतल्यान म्हणटा जेजू म्हणटा भोव आगवड वचपाक कित्याक उशीर दारवट्यांतल्यान आमकां कम्फर्ट मेळना थँक यू लॉर्ड जीसस उशीर दारवटो म्हणजे जेजूचे उतर आमच्या जिवितान प्रॅक्टिसान घालप ही एक पनिशमेंट न्हू बट इट इज अ पार्टनरशीप इट इज अ रिलेशनशीप विथ गॉड आनी जेजू न्हू एक आमकां पॅरेबल सांगता ही एक तो न्हू ते हे दिसाक इफ वी रीड गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 13 थिंगा न्हू तेणें जायती पॅरेबल्सां सांगलें थिंगा फॅरसीजूय आहलोले ताचे अपॉसल्सूय आहलोले आनी जायतो क्रावड आहलोलो सो हे दिसाक तो न्हू जायती पॅरेबल सांगता तितून हेवूय एक पॅरेबल आनी हिंगा जेजू म्हणटा हांव रीड कोता गॉस्पल ऑफ लूक chapter 13 verse 22 to 30 so inga Jesus went through towns and villages teaching the people and making his way towards Jerusalem. Some asked him, Sir, will just a few people be saved? Jesus answered them, Do your best to go in through the narrow door, because many people will surely try to go in, but will not be able. The master of the house will get up and close the door. Then, when you stand outside and begin to knock on the door and say, Open the door for us, sir, he will answer you, I don't know where you come from. Then you will answer, We ate and drank with you. You thought in a town. But he will say again, I don't know where you come from. Get away from me, all you wicked people. How you will cry and gnash your teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, while you are thrown out. People will come from east and the west, from north and the south, and sit down at a feast in the kingdom of God. Then those who are now last will be first, and those who are now first will be last. हे जेन्ना आमी वपार आयकता हे पॅरेबल आयकता आमकां भिरांत दिसना की जेजू आमकां वळखोचोच ना आमकां काडून भायर मारतलो देर धांकतलो चिंतना येनाय थँक्यू जीसस येतात. येतात रायट भिरांत दिसता रायट हे पॅरेबल आयकोन की जेजू देर धाकतलो आनी जेजू म्हणटलो आपल्याक तुमी नाकाय सो हे पॅरेबल न्हू जायते पावटी आमी मिसअंडरस्टँड केला थँक्यू लॉर्ड जीसस हिंगा जेजू न्हू दोन देराची हें सांगता एक नॅरो डोर आनी एक वायड डोर ओके वायड डोरांतल्यान वचपाक सोंपें इट्स व्हेरी कम्फर्टेबल इट्स जस्ट बिलिव्हिंग गॉड and living your life on your terms. But उशीर धारवट्यांतल्यान वचपाक कठीण पूण जेजून सांगला डू योर बेस्ट वर्स 24 आमकां सांगता डू योर बेस्ट टू गो इन थ्रू द नॅरो डोर सो जेजू म्हणटा डू योर बेस्ट थँक्यू लॉर्ड जीसस कित्याक तेका नाका आमी भायर उरलेली थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस सो हिंगा जेजू कितें आमकां सांगता तो म्हणटा तुमी फकत बिलिवूच कोन्न नाकाय वॉक विथ मी हॅव अ जर्नी विथ मी म्हजेशी एक रिलेशनशीप जें कितें हांवें तुमकां प्रॉमीस करून दवरलां जे कितें प्रॉमिसीस हाय अप्लाय इट तेंचे वर तुमचें जिवीत घोडाय ऑन द वर्ड ऑफ गॉड थँक्यू लॉर्ड जीसस कित्याक थिंगा जेजू कोण क्वेश्चन कोत्ता न्हू
तो म्हणटा सर विल जस्ट फ्यू विल बी सेव्ड. आता आमी जितली जेजूचेर बिलीव कोत्ताय वी आर सेव्ड रायट. पूण आमी जिवीत थँक्यू लॉर्ड जीसस जेजून म्हणला जो कोण आपल्याचो मोग कोत्ता विल ओबे माय वर्ड. सो बिलिवींग आमकां इजी न्हू, पूण ओबेईंग इजी जाता आमकां. जेजूचे उतर आमच्या जिवितान आपणावपाक आमकां इजी जाता. थँक्यू लॉर्ड जीसस. सो जेजू म्हणटा डू युअर बेस्ट टू गो थ्रू द नॅरो डोर. हे उशीर दारवट्यांतल्यान वचपाक तुमचे डू युअर बेस्ट. थँक्यू लॉर्ड जीसस. जायते पावटी आमी मिसाक वयता, आमी शेरमांव आयकता, आमी बायबल वाचता, आमी देवाचें उतर आयकता, पूण आमी तें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आपणायता काय आमी देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितान आमची मनाची नवसुन्नी करूंक दिता काय. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आनी जेजू हे पॅरेबल कित्याक सांगतालो, तांकां भिरांत दिवपाक न्हू, पूण तांकां जेजूक जाय आसली अ रिलेशनशीप. जेजू म्हणटा तुमी म्हजो ताळो आयकता, तुमी म्हाका कान दिता, पूण म्हजी उतरां तुमच्या जिवितान तुमी आपणायना. Thank you, Lord Jesus. And it's not about being perfect, it's about being walking with Him. Thank you, Lord Jesus. Understand जाता सगळ्यांक? आता आमचे डेली लायफान आमी जेजूचो ताळो आयकता, जेजूचे उतर आमी आयकता, पूण आमी आजुनी जायते एरियान आमी ताचे उतर प्रॅक्टिसान घालिना रायट. आमी ताचे उतर अप्लाय कोन्ना रायट आमच्या जिवितान. थँक्यू लॉर्ड जीसस. फुडें जेजू म्हणटा the master of the house will get up and close the door. Then when you stand outside and begin to knock on the door and say, open the door for us, sir, he will answer you, I don't know where you come from. Then you will answer, we ate and drank with you. You taught in our town. So आता ते कितें म्हणटाय, we ate and drank with you and taught in our town. हिंगा जेजू कितें सांगूंक सोदता तो, ते आतां सगळे फॅरसी जावं सगळे लोक जावं ते पळयताले रायट जेजू मिरिकल्स कोत्ता ते पळयनासलेले ते. थँक्यू जीसस. ते पळयताले रायट सगळे मिरिकल्स जाता, जेजू मिरिकल्स कोत्ता, सायन्स मिरिकल वंडर्स ते पळयताले, पूण ते जेजूचे उतरां आपणाच्या जिवितान आपलायताले. बोगसोणें दी म्हणल्यार बोगसोणें दिवपाक सोंपें जातालें ना रायट. सो जेजू आमकां तेंच सांगता. जायते पावटी आमी म्हणटाय हांव जेजूक जाणा, हांव आख्खो बायबल जाणा, पूण आमी ताचें उतर आमच्या जिवितान अप्लाय कोत्ता काय, प्रॅक्टिसान घालता काय. बिलिवींग इजी, पूण ओबेईंग कोत्ता काय. एक एग्जाम्पल दिता. सपोज एक भुरगें ओके क्लास अटेंड कोत्ता इस्कॉलान आनी ते जें कितें टिचर सांगता तें आयकता, तकली हालयता, आन्सर दिता, सगळें कोत्ता, नोट्स बरयता, पूण घरा पावून जें कितें नोट्स बरयले न्हू तें केन्ना तें प्रॅक्टीस कोन्ना. जो कितें असायनमेंट दिला तो केन्ना तें कंप्लीट कोन्ना. आनी जेन्ना एग्जाम्स येता ते फेल जातात. कित्याक फेल जाता? टिचरीची मिस्टेक. थँक्यू जीसस. कित्याक ते फेल जाता? कित्याक तेका नॉलेज आसोंक ना, लॅक ऑफ नॉलेज, लॅक ऑफ हियरिंग. कित्याक फेल जाता? कित्याक तेणें केन्ना तो येस केन्ना तेणें तो बूक ओपन करून ते नोट्स प्रॅक्टीस करूंक नाय. असायनमेंट तेणें जो कितें असायनमेंट जे कितें स्टेप्स दिल्ले ते ताणें फॉलो करूंक नाय रायट. तेणें फकत आयकलें रायट आनी तकली हालयली. थँक्यू जीसस. सो तेच भाशेन जेजू आमकां सांगता डोंट जस्ट सिट नियर माय वॉयस, वॉक विथ मी डेली. लेट माय वर्ड बिकम युअर लायफ. म्हजें उतर तुजें जिवीत जावनी. थँक्यू लॉर्ड जीसस. सो जेन्ना आमी स्क्रिप्चर आयकता आमकां भिरांत दिसता की जेजू देर धाकतलो. जेजू आमकां इनवायट कोत्ता. देर म्हणटा ओपनूच हा.
तो आजुनी आमकां आपयता तो म्हणटा कम वॉक विथ मी तुमी फकत आयको नाकाय पूण ओबे एंड लीव म्हजें उतर तुमच्या जिवितान वेव्हारान घालाय अप्लाय इट आनी ते उतर जिवितान घालपाक अप्लाय करपाक आमकां ग्रेस तोच दिता करेज तोच दिता फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 13 आमकां सांगता बिकॉज गॉड इज ऑलवेज एट वर्क इन यू देव म्हणटा आमचे भितर सदांच आहा आनी तो आमचे भितर काम करता टू मेक यू विलिंगली and able to obey his own purpose. So कोण आमकां हेल्प करता ताचे उतर ओबे करपाक आमी आमचे बळान ताचे उतर ओबे करूंक जाता थँक यू जीसस ना न्हू सो पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो जो आमचे भितर हा ही इज ऑलवेज वर्किंग तो आमचे भितर कार्य करता तो आमकां हेल्प करता टू ओबे हीज वर्ड थँक यू लॉर्ड जीसस आनी एक एग्जाम्पल घेया सपोज आमी डॉक्टराशी गेली आनी डॉक्टरान सांगलें तुका की जंक फूड खायनाका एक्सरसाइज कर एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर ब्रिक्स वॉक कर नाजाल्यार 30 मिनट्स बॉडी स्ट्रेचिंग कर आनी आमी जाणाय वी बिलीव रायट जंक फूड इज नॉट गूड फॉर हेल्थ आमी बिलीव करता रायट थँक यू जीसस बिलीव करताय करताय Yes. बिलीव करताय आनी एक्सरसाइज आमची कुडीक बरी म्हणून आमी बिलीव करनाय करता रायट सो जेन्ना डॉक्टरान एका सांगलें जंक फूड अवॉयड कर 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर आतां ताणें तकली हालयली डॉक्टरा बरें बिकॉज ही ओ शी बिलीव्ड पूण जे मेरेन तूं तुजी जेवणाची प्लेट चेंज करना टू द हेल्थी फूड जे मेरेन तूं तुज्या पांयाक शूज घायना आनी वॉकाक वचना आर यू अप्लायींग इट ओ यू आर जस्ट बिलिवींग इट तूं अप्लाय करता Just believing. Just believing. जस्ट बिलिवींग रायट सो हिंगाय जेजू तेंच सांगतालो ते म्हणटाय जेजूक म्हणटाय हांव तुमचे बारबो हातां जेयता तुवें आमच्या गांवांन येवन आमकां उतर शिकयलां सो बिलिवींग इजी रायट पूण तें उतर आमी आमच्या जिवितान आपणायतालीं काय आमी ओबे करता आनी ओबे देखून करपाक पळय आमकां काय बरी ग्रेस दिल्या फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 13 आमकां सांगता देव म्हणटा आमचे भितर आमकां हेल्प करता आमकां तो विलिंग करता एबल टू ओबे हीज ओन पर्पज सो स्ट्रेंथ बॉल आमकां पवित्र आत्मो दिता टू ओबे हीज वर्ड थँक यू लॉर्ड जीसस सो हें पॅरेबल आमकां सगल्यांक समजोलें थँक यू जीसस सो हेजे वयल्यानूच न्हू दोन एग्जाम्पल दिता पूण ते एग्जाम्पल दिवचे पयलीं हिंगा धाकट्योश्यो स्क्रिप्चर्स हांवें शेअर केल्याय जंय जेजू म्हणटा इन गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 जेजू म्हणटा इफ यू लव मी जरी तर तूं म्हजो मोग करता इफ यू लव मी कीप माय कमांड्स कितें म्हूण सांगलां हिंगा इफ यू लव मी रायट इफ यू लव मी कीप माय कमांड्स म्हणजे आपल्याचें उतर दवर रायट Gospel of John 14 verse 23 आमकां सांगता if anyone loves me he will keep my word जो कोण म्हजो मोग करता म्हजें उतर धरतलो तो फकत बिलीव करून तकली हालोवचो ना पूण तो जेजूचें उतर जें कितें आमकां प्रॉमिसीस दिल्याय ते जिवितान एवरी डे आमच्या जिवितान अप्लाय करतली वी विल कीप हीज वर्ड 1 John chapter 2 verse 3 आनी 4 आमकां सांगता we know that we have come to know him we know that we have come to know him आता आमी म्हणटाय आमी जेजूक जाणाय if we keep his commands whoever says I know him but does not do what he command is a liar and the truth is not in that person so जो कोण म्हणटा हांव जेजूक बिलीव करता हांव जेजूक वळखता पूण ताचें उतर वेव्हारान घायना ताचें उतर ओबे कोन्ना ताचें उतर आमच्या जिवितान आमी अप्लाय कोन्नाय जाल्यार आमी देवाक फटयताय वो आमी आमकांच फटयताय थँक यू जीसस आमी कोणाक फटयता And I'm just आमकांच thinking, फटयताय आमकांच फटयताय रायट
Thank you, Jesus. James 1 verse 22 आमकां सांगता, be a doer of word, not just a hearer. पळय त्या भुरग्यान कितें केलें क्लासरुमाक वयताले नोट्स घेताले शी वॉज अ हियरर रायट पूण होमवर्क केन्ना प्रॅक्टीस केलो असाइनमेंट केन्ना कंप्लीट केलो ना रायट जेन्ना एग्जाम्स येयली कितें जालें फेल lack of knowledge lack of hearing na but lack of applying it right lack of practice right lack of obeying right thank you Jesus Hebrews 5 chapter 5 verse 9 आमकां सांगता He became the source of our eternal salvation to all who obey him. हांवें थोड्योश्योच स्क्रिप्चर घेतले बायबलार जायत्यो स्क्रिप्चर हाय जिंगा आमकां जेजू क्लियरली सांगता पवित्र आत्मा आमकां क्लियरली सांगता डोंट जस्ट बिलीव बट ओबे म्हणजे ताचे उतर आमचे दिसपटी जिवितान अप्लाय कर प्रॅक्टिसान घाल जिये तें उतर तुज्या जिवितान आनी बळ आमकां कोण दिता ती ग्रेस आमकां कोण दिता आमी आमच्या स्ट्रेंथार तें ओबे करूंक शकताय जाता आमचेशी आमचे बळाचेर जाता ना आमकां पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो आमचे जे भितर आहा तो आमकां ग्रेस दिता तो आमकां बळ दिता रायट टू ओबे हिम सो आजे वयरूच न्हू दोन बायबलाचे एग्जाम्पल घेता थँक्यू जीजस Gospel of Mark chapter 10 verse 17 to 22 inganu Jesus she ekla young man ilo okay as Jesus was starting on his way again a man ran up knelt before him and asked him good teacher what must I do to receive eternal life why do you call me good Jesus asked him no one is good except God alone You know the commandments do not commit murder, do not commit adultery, do not steal, do not accuse anyone falsely, do not cheat, respect your father and your mother. Teacher, the man said, ever since I was young, I have obeyed all these commandments. Jesus looked straight at him with love and said, You need only one thing. Go and sell all you have and give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me. When the man heard this, gloom spread over his face, and he went away sad because he was very rich. आता हिंगा कितें जालें हो एक यंग रुलर जेजूशी येता आनी तो जेजून बिलीव कोत्ता रायट बिलीव कोत्ता म्हणून तो जेजूशी येयलो रायट विचारपाक आपल्या इटर्नल लायफ कशी मेवतली म्हणून विचारूंक येयलो रायट कित्याक तो बिलीव कोत्तालो रायट थँक्यू जीसस सो बिलीव कोत्ता म्हणून तो येयलो तेका तो डिझायर आहलोलो यू नो इटर्नल लायफ कशी मेवतली साल्वेशन कशें मेवतलें आनी ताणें सगळे कमांडमेंट्सूय दवरलेले रायट एक रिलीजनूय आहलेलें तेका ज्यू तो एक रिलीजनूय आहलेलें आनी जेजू तेका मोगान सांगता कितें करूंक सांगता सेल म्हणटा जें कितें तुजेशी हा तें कितें कर म्हणटा गोरिबांक दी आनी आपल्याक फॉलो कर पूण जे नाताली आंटी तुजो मायक आवाज करता थँक्यू जीसस सो जेन्ना जेजू तेका सांगता तुजी आख्खी यू नो दौलत जे कितें तुजेशी वेल्थ आहा तें सगळें काड वीक गोरिबांक दी आनी आपल्याक फॉलो कर म्हणटा आनी जेजू तेका मोगान सांगता रायट विथ लव बरयला थिंगा पूण तेन्ना तो चेडो कितें कोत्ता अप्लाय कोत्ता तें उतर इजी लागता तेका अप्लाय करपाक तो बिलीव कोत्तालो की जेजून कितें तरी आहा तेकाच लागून तो तेका टिचर म्हणटा तो तेका गूड म्हणटा आनी जेजू म्हणटा आपल्याक कित्याक गूड म्हणटा फकत नो वन इज गूड एक्सेप्ट गॉड अलोन थँक्यू लॉर्ड जीसस आनी हे न्हू 1 Samuel chapter 2 verse 2 थिंगा बरयला गॉड अलोन इज गूड
थँक यू लॉर्ड जीसस. सो हे मनशाक बिलीव आहलोलो जेजूचेर की कितें तरी यू नो जेजू नाहा म्हणून तो तेका राबी म्हणटालो, टिचर म्हणटालो, साल्वेशन सोदूंक तो ताजेशी येयल्लो. पूण जेजून तेका कितें सांगलें? तुजी प्रॉपर्टी दी आनी आपल्याक फॉलो कर म्हणून. तेका इझी लागलें हें ओबे करपाक? थँक यू लॉर्ड जीसस. No, right. तेका जेजूक फॉलो करूंक जाय आहलें, पूण ताचे काळीज खूंय आहलोले? Property check. For property, right? Property His heart was bound to his wealth. ताणे कोणाक देव करून दवरलेलो? प्रॉपर्टीक, रायट? ताणे म्हणलोलें हांव check. सगळे कायदे पाडटा, पूण फर्स्टूच कायदो मोडलो, रायट? थँक यू जीसस. फर्स्टूच कमांडमेंट मोडलो. फर्स्ट आमकां कमांडमेंट कितें सांगता? लव your Lord God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Loving God above everything else. पूण ताणे कोणाक देव करून दवरलेलो? आपल्याच्या वेल्थाक, रायट? थँक यू लॉर्ड जीसस. सो फर्स्ट कमांडमेंटू ताचेशी दवरूंक जावंक ना. आनी आमचे जिवितान जायते पावटी हेंच जाता. आमी मागता, आमी बिलीव कोत्ता, आमी चर्चीन वयता, पूण जेन्ना देव सांगता बोक्षी लेट गो, देव सांगता आपल्याचेर विस्वास दवर, देव सांगता मोगान चल, देव सांगता ऑफेन्सान ऑपरेट कोन्न नाका, आमी हे अप्लाय करपाक आमकां सोंपें लागता? डू वी अप्लाय वा आमी थिंगाच तेच देराशिरूच उबी रावताय? ते नॅरो देराचेर बायलांनूच उबी रावता. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो हो एग्जाम्पल अंडरस्टँड जालो सगल्यांक? पळय तो बिलीव कोत्तालो, तेणे तेका टिचर म्हणला, राबी म्हणला. तेका खबर आहली एकोडच्यान इटर्नल लायफ मेवता म्हणून. इवन ताणें तेका गूड टिचर म्हणला. सो ही न्यू, ही बिलीव्ड. पूण जेन्ना जेजून तेका उतर दिलें, तेजेशी ओबे करपाक जालें? वॉज इट कम्फर्टींग? वॉज इट हार्ड? डिफिकल्ट लागलें? थँक यू लॉर्ड जीसस. Yes. तेकाच लागून आमकां लूक चॅप्टर 13 वर्स 24 आमकां सांगता न्हू, मेक एवरी एफर्ट टू एंटर थ्रू द नॅरो डोर. ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात म्हूण सांगलां. मेक एवरी एफर्ट. आनी आतां आमकां एफर्टलेस कित्याक जाता? आमचे बोळान आमी करूंक वचना. आतां आमकां पवित्र आत्मो दिला भितर. आमकां फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 13 सांगता, God Spirit is working inside of us, in us. तो आमकां हेल्प करता जेजूचे उतर आमच्या जिवितान आपणावपाक. फकत बिलीवूच करपाक न्हू, पूण आपणावपाक. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो एकोडच्यान आमी कितें एग्जाम्पल घेवंक जाता? हो जेजूचेर बिलीव कोत्तालो. इवन ताणें तेका टिचर म्हणली, इवन तेका खबर आहलें एकोडच्यान साल्वेशन मेवता म्हणून. पूण जेजून तेका एकूच सांगलें, सगळें वीक आनी आपल्याक फॉलो कर. ओबे करपाक इझी लागलें? नॅरो रोड डिफिकल्ट म्हणून सांगला, रायट? पूण वर्क हार्ड म्हणलां. थँक यू लॉर्ड जीसस. Right. आतां सेकंड एक्झाम्पल घेवया. Luke chapter 5 verse 4 to 7. Okay? हांवें verse 4 सून शेअर केला. When he finished speaking, he said to Simon, push the boat out further to the deep water, and you and your partners let down your nets for a catch. Master, Simon answered, we worked hard all night long and caught nothing. But if you say so, I will let down the nets. They let them down and caught such a large number of fish that the nets were about to break. So they motioned to their partners in the other boat to come and help them. They came and filled the both boats so full of fish that the boats were about to sink. आता इंगा न्हू जेजू
देवाचे राज परगट्टालो आनी थिंगा जायतो लोक आहलोलो. सो आतां जेजू कितें कोत्ता येता आनी पिटराचे बोटीन बसता आनी पिटराक सांगता बोट म्हणटा दोर्यान व्हर डीप दोर्यान व्हर आनी थिंगा जाळ घाल. आनी हिंगा आमकां वाचूंक येता की पिटर तेमी कितें केल्या दे वर्क हार्ड ऑल नायट आख्खे रातभर तेमी ट्राय केले नुस्त्या मारपाक पूण तांकां नुस्त्या मेवलोलें No. ना रायट नुस्त्या मेवोक ना. आतां पिटर एक खारवी रायट आनी जेजू फिशरमॅन. थँक्यू जीसस. No. ना न्हू पूण Carpenter. थँक्यू जीसस. कार्पेंटर या सन ऑफ कार्पेंटर. पिटर हिंगा फिशरमॅन आनी आतां नुस्त्याकाराक बरें खबर आसता टायड रायट लो टायड हाय टायड हुंयच्या टायमाक नुस्तें धरपाचें सारकें. हुंयचो टायम सारको शांत नुस्त्या धरपाक सारको आसता. वारो ते सगळे जाणाय न्हू नुस्तेकार हुंचे टायडार नुस्तें धरपाचें ते हुंचे टायमाक वारो सगळे ते स्टडी कोत्ताय आनी मागीर ते नुस्तें धरूंक वयताय रायट. ओगीच राफ दर्यानू ते वचोन जाळ घालताय. थँक्यू जीसस. राफ दोर्यान वचोन ते जाळ घालताय. थँक्यू जीसस. No, sister. No. ना रायट ते पळयताय रायट दोर्या केसो आहा सगळे तांकां स्टडी खबर आहा दोर्याचे. पूण हिंग आतां जेजू सांगता पिटराक यू नो वोस आनी तुमची बोट म्हणटा मोदें दोर्यान व्हर वोस आनी जाळ घाल. सो पिटराच्यान म्हणोंक जायनासलें तूं कांय नुस्तेकार न्हू तुका कितें खबर आहा आख्खे रात आमी यू नो वी वर्कड हार्ड तेणें हिंगा बरयला रायट वी वर्कड हार्ड ऑल नायट आख्खे रात ते न्हिदूंक नाय आख्खे रात तेमी काम केलां पूण तांकां कांय मेवोक ना. पूण पिटरान हिंगा कितें म्हणलें बट इफ यू से सो कंपेर केला म्हणटा एट युअर वर्ड तुज्या उतराक हांव ओबे कोत्तां एट युअर वर्ड आय वील लेट डावन द नेट्स. सो पिटरान हिंगा आपल्याची नॉलेज आपल्याचे यू नो जाडवायचेर तो डिपेंड जालो. Not. पिटरान No. पिटरान ओबे केले रायट. तो आपल्याचे फिलिंग्साचे वसोक ना नॉट बाय हीज अंडरस्टँडिंग बट ही ओबेड ट्रस्टिंग हीज वर्ड. आनी मागीर ते जेन्ना पिटरान ओबे केले कितें जालें तांकां इतलें निस्त्या लागलें की तांचे जाळ तुटोंक लागले रायट. सो 2 बोटी येयल्यो रायट आनिकूय बोटी येयल्यो आनी इवन त्यो बोटी भरल्यो आनी बुडोंक लागल्यो रायट. Yes, sister. सो थँक्यू लॉर्ड जीसस. आतां हे दोनी एग्जाम्पलांतल्यान आमी कितें शिकले फर्स्ट बिलीव कोत्तालो पूण जेन्ना जेजून उतर दिलें एक प्रॉमीस दिलो एक उतर दिलें अप्लाय करूंक ताका सोंपें लागलें. सो नॅरो डोरांतल्यान वचपाक जेजून सांगलां वर्क हार्ड रायट कित्याक सोंपें न्हू तें. इवन तुजी कूड तुजे फिलिंग्स तुजे सिट्युएशन तुजेशी उलयतले तुका दिसतलें बट स्टील तूं चूज कोत्ता टू अप्लाय गॉड्स वर्ड इन युअर लायफ तुज्या बोळान न्हू पूण पवित्र आत्मो तुका यू नो करेज दिता तो तुका कुरपा दिता तो तुका बळ दिता तो तुका स्ट्रेंथ दिता. सेकेंड एग्जाम्पल पिटर पळय ताका दर्याची फूल नॉलेज आहलोली. तो जाणा आहलोलो आख्खे रात काम केलां कांयच मेवोक ना पूण तो आपल्याचे फिलिंग्साचेर आपल्याचे जाणवायेचेर तो वसोक ना. तेण जेजूचे उतर ओबे केले रायट. बिलीवूय केलें आनी ओबेय केलें रायट. बिलीव कोत्ता म्हणून अप्लाय केलें रायट तें उतर आनी जाळ घातलें दोर्यान आनी तांकां निस्त्या लागलें. थँक्यू लॉर्ड जीसस. थँक्यू जीसस. सो आमी न्हू थँक्यू लॉर्ड जीसस कित्याक जेजून सांगलां उशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरपाक म्हणलां यू नो वी हॅव टू वर्क कित्याक जेजूक जाय आमी ताजेशी यू नो ही जर्नी केलेली आहे संवसारान आसो टू वॉक विथ हीम टू अप्लाय हीज वर्ड इन अ डेली लायफ. आनी कशी आमी ही वॉक घेतली वन वर्ड वन स्टेप एट अ टायम. सगळे एकू दिसान ओबे करूंक जाता. थँक्यू लॉर्ड जीसस. सगळे एकू Not, दिसान सगळे sister. ओबे करूंक जातले ना Not, रायट. sister. सो वन वर्ड वन स्टेप एक खंयची स्क्रिप्चर घे
सपोज आमकां स्क्रिप्चर सांगता Ephesians chapter 4 verse 32 हिंगा बरयला instead be kind and tender hearted to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ. जेजू म्हणटा एकामेकाशी टेंडर हार्टेड. Thank you, Lord Jesus. Not condemning, not blaming, पूण बोक्षिया एकामेकाक जशें देवान आमकां बोक्षिलें थ्रू जीसस क्रायस्ट. सो दिस इज इन्क्लुडिंग मी बिकॉज आमी सगळीं हिंगा शिकता आमी आमची मनाची नवसोडणी कोत्ताय रायट. सो जेजू म्हणटा फॉरगिव as I have forgiven you. आता बिलिव्हिंग आमकां म्हणटले येस फॉरगिवनेस इज रायट बोक्षिपाक बरें बोगसोणी दिवपाक बरें पूण ओबिडियन्स कितें म्हणटा लॉर्ड आय चूज टू फॉरगिव दिस पर्सन टुडे म्हज्या बोडान न्हू कित्याक म्हजें काळीज दुखलां बट तुजी कृपा जी म्हजे भितर आहा ते बोडान हांव त्या मनशाक बोगशितां. सो आतां तूं कितें कोत्ता फकत बिलीव कोन्ना बोगशिवप सारकें म्हणून रावना पूण तूं तें आपणायता जिवितान वेव्हारान घालता. तूं म्हणटा म्हजे बोळान न्हू जेजू पूण जे हांवें आतां नियाळ केला की खुर्सार तूं कंप्लिटली नेकड आहलो तुजी कूड विणली इवन तुका जेन्ना नेकड केलो तुवें म्हणलें बापा तें नको तें कितें कोत्ताय बोगशी तांकां. सो तुवें म्हज्या पातकांचो हिशोब दवरूंक ना तुवें म्हाका बोगसोणें दिलें आनी ताचेरूच नियाळ करून आय चूज टू फॉरगिव दॅट पर्सन टुडे म्हज्या बोळान न्हू. सो आतां तूं कितें कोत्ता जे कितें वायट मेमरीज आहलेल्यो तूं त्यो रिलीज कोत्ता टू जीसस. तूं आतां ते मनशाचेर बिटरनस हें कोन्ना तूं त्या मनशाचेर ब्लेसिंग उलयता. थँक्यू लॉर्ड जीसस. जितले पावटी त्या मनशाचो उडगास येता तुज्या तोंडांतल्यान कर्सीस भायर सरनाय पूण तुज्या तोंडांतल्यान ब्लेसिंग्स भायर सरताय आनी हें सोंपें इजी थँक्यू लॉर्ड जीसस. इजी करपाक आमच्या बोळान बोगसणे दिवपाक No, इजी Lord. ना पूण बोगशी आमकां इगोजीन आमी मिसाकूय आयकोताय रायट. आमकां पाद्री सांगताय आमकां आमचे स्पिरिच्युअल सिस्टर ब्रदर आमकां जायते जाण सांगताय बोगसोणें दिवप इज गूड. आमी बिलीव कोत्ता आनी बिलिवाचेरूच रावता वय म्हणटाय पूण मागीर ते रियल लायफान अप्लाय करपाक इजी जाता आमकां जेन्ना तुका कोणें Not it. केला जायना न्हू. पूण आतां तूं कितें कोत्ता वन स्क्रिप्चर वन स्टेप तूं म्हणटा पवित्र आत्म्या हे एरिया म्हाका डिफिकल्ट लागता हांव हे नॅरो गेटीशीन भायर आहा म्हाका भितर येवपाक जाय तुजेशी वॉक करपाक जाय तुजेशी रिलेशनशीप करपाक जाय म्हजी जर्नी म्हाका तुजेशी करूंक जाय. सो आतां पवित्र आत्मा आमकां बळ दिता तो म्हणटा जशें तुका देवान बोगशिला थ्रू क्रायस्ट तुंय तेका बोगशी. बी कायंड एंड टेंडर हार्टेड. सो आतां एवरी टायम तूं त्या मनशाचो उडगास येता तूं पळयता जेजूक कित्याक जेजून शीम मेर नासलेली आमची पातकां बोगशिली आमच्या पातकांचो हिशोब दवरूंक ना जशी स्लेट चॉकान बरयता आनी मागीर डस्टर घेवन पुसता ते भाशेन आमची पातकां पुसली. अकावंट दवरना तेणें कितली आमी पातकां केल्याय ती आमकां बोगसोणें दिलें आनी प्रायस पे केला रायट आमच्या बोगसोण्याक रोगत वारयलें रायट जेजून. सो आतां तूं हेजेर नियाळ कोत्ता आनी तूं म्हणटा जेजू म्हज्या बोळान न्हू नॉट वीथ माय स्ट्रेंथ कित्याक म्हजें काळीज दुखोलां बट बाय युअर ग्रेस इनसायड मी तुजो वतमो जो म्हजे भितर काम कोत्ता ताज्या बोळान आय चूज टू लेट गो. I choose to forgive. I choose to release that memory in your hands, Lord Jesus. So every time त्या मनशाचे चित्ता instead of curses, blessings comes. So आतां कितें कोत्ता तूं applying the word, right? आणि हे weakness न्हू this is the Holy Spirit power working in you. थँक्यू लॉर्ड जीसस. फॉरगिवनेस म्हणजे तुजो जो अधिकार हा त्या मनशाक हर्ट करपाक त्या मनशाक दुखोवपाक तो अधिकार तूं रिलीज कोत्ता आनी तूं म्हणटा जेजू यू टेक ओवर कित्याक तुवें म्हज्या पातकांचो हिशोब दवरूंक ना. यू टेक ओवर.
Thank you, Jesus. So Eka म्हणताय obeying with His grace, with the help of the Holy Spirit. Believing म्हणजे ओ हांव जाणा बोगसोणे दिवपाक it's good, it's right, it's a good decision. पण आपणावपाक आगवड लागता, right? त्रास जाताय. Thank you, Jesus. Second thing, like, thank you, Lord Jesus. Suppose आमकां कोणे insult केले, आमकां कोणे दुखयले, persecution or insult or loss केली. जेजून आमकां कितें सांगला 1 Peter 2:23 when he was insulted आता ही कोण हिंगा जेजू when he was insulted he did not answer back with an insult when he suffered he did not threaten but placed his hope in God the righteous judge so जेजूक insult केलो thank you Jesus जेजूक insult केलोलो जेजूचे हात ओडलोले ताचेर लुती मारलोली thank you Jesus yes Yes, right sister. thank you, Jesus. Even teka threaten kelo, teka completely naked kelo. So जेजून तेंका बापाक म्हणलें जोमीन ओपन कर आनी तांकां सोमते जोमनी भितर घाल स्वर्गारसून उजो धाड काबार कर म्हणलें नाका. म्हाका तांचे तोंड पासून चोवपाक नाका म्हणलें ना रायट Inga Burela, when he was insulted, he did not answer back with insult. Insult and insult and Duke Namka 1 Peter 3:9 Samata. Do not pay insult with insult. And same Jesu Ninga fulfill kele. When he was insulted, he did not answer back with an insult. When he suffered, he did not threaten, but placed his hope in God, the righteous judge. आणि आता आमकां प्रॉमिस कितें हा रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 3 आमकां सांगता for Christ did not please himself. Instead, as the scripture says, the insult which hurled at you have fallen on me. जे कितें आमकां कोणूय इन्सल्ट कोत्ता आमकां लोजेन घालता जेजू म्हणटा ते पासून इन्सल्ट हांवें 2000 वर्सां पयलीं आपल्याचेर घेतले थँक यू जीसस जेन्ना आमकां इन्सल्ट जाता इट इज इजी टू गेट ऑफेंडेड रायट राग येना ऑफेन्स घेनाय आमी इजी आमकां Yes. इजी आमकां We do, रिस्पॉन्ड sister. दिवपाक लायक टीट फॉर टॅट दिवपाक सोंपें रायट तेंचे वायट उलोवपाकूय सोंपें दॅट इज वायड रोड very comfortable, no problem. Even तू जाणा हें सारकें न्हू बट इट इज तू बिलीव कोत्ता सारकें न्हू म्हणून बट स्टील तू अलाव कोत्ता to get offended, to respond back, to Yeah. give tit for tat back. पूण narrow road म्हणटा जेजून म्हणटा insult for insult दिवूंक ना. When he was insulted, he did not answer back with an insult. When he suffered, तेणें धोमकी दिवूंक ना. He did not threaten, धोमकावूंक ना. ताच्या एक उतराक legions of angels, more than 80,000 angels were ready. Just one word, but he did not threaten. So narrow road म्हणटा जेन्ना तुका ऑफेन्स येता तूं ते ऑफेन्स घेयना यू आर नॉट पेईंग ऑफेन्स विथ ऑफेन्स यू नॉट गिवींग इन्सल्ट विथ इन्सल्ट कित्याक जेजूय फायट बॅक करूंक ना तेणें मोग दिलो बोगसोणें दिलें आनी आतां तूं चूज कोत्ता टू ओबे दॅट वर्ड with the help of the Holy Spirit again, not by my strength, म्हजे बळान न्हू पूण जो आत्मो पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो आमचे भितर हा हू इज वर्किंग इन अस एवरी डे फिलिपिन चॅप्टर 2 वर्स 13 जो आमचे भितर हा 1 John 4:4 आमकां सांगता वरतो म्हणटा आमचे भितर हा जो आमचे भितर हा तो आमकां ते बळ दिता टू स्टे सायलेंट इन्स्टेड ऑफ फायरिंग बॅक थँक यू लॉर्ड जीसस to pray for them and to release and to let go. जेन्ना आमकां ऑफेन्स दिताय त्या मनशा पासत मागपाक इजी जाता थँक यू Sister. जीसस ना न्हू वायड रोडान इजी
बट नॅरो रोडान इझी जाता अप्लाय ना करपाक सोंपें जाता त्या टायमाक ना रायट ना बट आतां आमी कितें कोत्ताय वन वर्ड वन स्टेप रायट एवरी डे आमी मोनाची नोसोनी कोत्ताय इन्क्लुडींग मी येस सो थँक्यू जीजस सो जेन्ना तूं लेट गो कोत्ता इट्स नॉट बींग डिफीटेड दीस इज अ विक्ट्री इन स्पिरीट हे भाशेन तूं दाखयतले की तूं बापाचे पूत आनी धूव म्हणून अदरवायज देर बी नो डिफरन्स बिटवीन यू एंड अदर्स कित्याक अदर्सूय बिलीव कोत्ता आनी तूंय बिलीव कोत्ता पूण जे मेरेन तूं तें उतर अप्लाय कोन्ना you will not have that walk with the Lord, that relationship with the Lord. See, obedience, applying म्हणजे कायदो न्हू इट इज अ रिलेशनशीप तूं जाणा आतां बाप तुजो कितलो मोग कोत्ता तूं जाणा की तुका इतली ग्रेस इतली मर्सी ताणें दिल्या आनी तीच मर्सी तूं आतां दुसऱ्यांक दिता तोच मोग जो देवान तुज्या काळजान ओतला यू नो तोच मोग तूं जाणा बाप तुजो कितलो मोग कोत्ता तेच मोगान आतां तूं ऑपरेट कोत्ता आनी तूं यू नो तूं लेट गो कोत्ता ऑफ दॅट ऑफेन्स नॉट बाय युअर स्ट्रेंथ पूण जेजूक पळय सीईंग जीसस जें कितें तेणें म्हजे पासत केलां तेच मोगान तूं ऑपरेट कोत्ता आनी तूं ताचें उतर यू नो तुज्या जिवितान आपणायता थर्ड वे थँक्यू लॉर्ड जीसस जायते पावटी आमी ऑफिसान काम कोत्ता ओ किचनान यू नो एज अ हाऊस वायफ एज अ वर्कींग विमेन ओ मॅन लायक आमकां एक्सपेक्टेशन आसता यू नो मीन्स वी डोंट वॉन्ट टू गो अननोटीस रायट जे कितें आमी काम केलां तें वी वॉन्ट एप्रिसिएशन वी वॉन्ट थँक्स रायट जायते पावटी इवन जेन्ना तूं कंपनीन काम कोत्ता आनी तुका तें यू नो प्रमोशन मेवना तुका तें एप्रिसिएशन दॅट थँक्स मेवना आमकां कितें जाता आमी सॅड जायना जायते फावटी येस ऑफेन्सूय येता रायट इवन घरान जेन्ना तूं कुकींग क्लिनींग कोत्ता पूण तुका थँक्यू मेवना जाल्यार आमकां सॅड फील जायना रागूय येता रायट जायते पावटी जातात जाता रायट जेन्ना तूं जाय तें कोत्ता यू नो आनी यू गो अननोटीस्ड थँक्यू लॉर्ड जीसस दुखता रायट पूण जेजू आमकां कितें सांगता कलोशन चॅप्टर 3 वर्स 23 वॉट एवर यू डू वॉट एवर म्हणजे कसलेंय काम वेदर यू आर अ बिझनेस विमेन ओ मॅन or whether you are anyone in service or whether you are a housewife whatever in a terms and condition dila only certain people certain applicable position dila ना na whatever you do work at it with all your heart as though you were working for the Lord not for the people so तू जें कितें काम कोत्ता तें कोणाक कोर लोकाक म्हणून ओ तूं सोम्याक म्हणून कोत्ता सोम्याक म्हणून even you go unnoticed nobody notice no thank you no appreciation no applause रायट wide road म्हणटा no one values me I will stop हांव करचें ना म्हाका कोण थँक्यू म्हणना कोण म्हाका वेल्यू दिना म्हजें प्रमोशन जायना हांव आजुनूय हेच जॉबार आहा हेच पोजिशन आहा हांव आनी करचें ना this is wide road comfortable life हांव बिलीव कोत्ता आय एम डुईंग रॉंग बट आय एम डुईंग comfortable life right नॅरो रोडान आमकां देवान वर्क थ्रू इट म्हणला रायट एवरी एफर्ट घालपाक लायला नॅरो रोड कितें म्हणटा जीजस आय डीड दीस फॉर यू यू सॉ इट घोडे कोणूय नोटीस कोन्ना बट हेवन नोटीस कोणूय एप्रिशिएट करूं अप्लॉज दिवं नाका बट आय नो आबा तूं पळयता तुका खबर आहा हेवन नोटीस हेवन रिजॉयस म्हणजे बाप पळयता आनी बाप रिजॉयस जाता तो म्हणटा रायट हांवें लोकांक दाखोवपाक जाय म्हणून कोन्ना एफिशियन्स 6 आहा तें लोक चोयता तेन्ना बरें करप न्हू लोकांक दाखोवपाक जाय म्हणून बरें करप न्हू तूं खंयच्याय फिल्डान आसूं वेदर फ्रॉम हावस ऑफिस बिझनेस एनी फील्ड बींग डॉक्टर नर्स एनी फील्ड तूं आतां म्हणटा हांव लोकांक दाखोवपाक लोकांचे अप्लॉज वा एप्रिसिएशन घेवपाक न्हू बट लॉर्ड आय एम डुईंग दीस फॉर यू बिकॉज यू सॉ इट आनी जेन्ना
तूं पळयता, you will give me reward in secret. Sorry, you will give me reward in public. Not by my strength, but by your grace. Thank you, Lord Jesus. So आता कितें कोत्ता तूं जें कितें तुजें काम कोत्ता, whether it is cleaning, whether it is cooking, whether it is, you know, ऑफिसान तुजे सिनियर्सांक तुजे कोलिग्सांशी, even when you don't get appreciation, when you don't get, you know, तुका तें position, तुका तें thanks giving मेवना, तूं म्हणटा बापा हांव तेंका न्हू, but I'm serving you, I'm working for you, I'm doing this for you. हांव मनशाक हिंगा बरयला, right? Whatever you do, work at it with all your heart as though you were working for the Lord, not for the people. Ephesians 6:7 आमकां सांगता, do your work as slave cheerfully, गुणगुण नाकाय, complain कोन नाकाय, as though you serve the Lord, not merely human master. Human masterak तू serve कोत्ता म्हणून कोन नाका, but you're serving the Lord. इवन कामाचेर आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी हा, तुजो नेचर, तुजो कॅरेक्टर पळोवन, you know, you can show Christ to them. Thank you, Jesus. So आता you're just a merely believer, or तू apply कोत्ता, obey कोत्ता. Even तुका कोण notice कोन्ना, but still you are doing this. Instead of complain कोरचे स्वातेर, you are in joy, serving with love, even if no one claps. कोण क्लॅप मारू, कोण क्लॅप मारनाका, प्रमोशन मेळो नाका, देव म्हाका रिवॉर्ड दितलो, कित्याक आतां हांवें म्हज्या जिवितान हें अप्लाय केलां, प्रॅक्टिसान घातलां, की हांव जें कितें काम कोत्ता, ल्हान व्हड कसलेंय काम जावं, देवाच्या नदरेन एक, कित्याक वॉट एवर यू डू म्हणलां, डू इट विथ ऑल युअर हार्ट, तुजे काळजान तान कोर, as though you were working for the Lord, not for the people. So this is obedience, this is applying the word, this is obeying the word. Thank you, Lord Jesus. Understand जाता? I फकत 3 examples दिले आमच्या जिवितान different areas आहाय, which we know, which no one else know. देव आनी तूं जाणा, in different areas आमच्यांनी एक स्क्रिप्चराचेर, you know, ती स्क्रिप्चर आमी आमच्या जिवितान apply करपाक जाता. Recently, you know, I was also like, I don't know, thank you Holy Spirit, आम्ही सगळी शिकताय, right? So I was just telling one person that this is wrong, this is right. But Jenna, you know, when I was sitting with the Lord told me, you are here to edify, to encourage, to uplift. And I put the scripture in my life, practicean घातली, की you know, देवान म्हाका विचून काडला to love, to encourage, to serve with humility. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. As a believer in Christ, हांव जाणा की स्क्रिप्चर सांगता म्हणून आमची उतरां एडिफाय करूंक जाय, आमची उतरां दुसऱ्याक एनकरेज करूंक जाय, यू नो, भावात्याची उतरां उलोवंक जाय. But narrow roadan वचपाक जाय, you know, to obey that word, to apply that word. माय तें उतर practicean घालपाक गरजेचें, right? My word should be edifying to other. My word should be faith-filled, encouraging. Thank you, Jesus. So understand जाता सगळ्यांक आमच्या जिवितान different areas हाय where we still believe but don't apply. Thank you, Jesus. So जेन्ना आमकां gossiping करपाक दिसता, replaced it with prayer for that person. तूं जाणा त्या मनशाचें कितें तरी वायट हा, instead of talking about that person, best thing, you know, to pray for that person. कित्याक देवान आमकां सांगलां न्हू, Romans chapter 2 आन तें, God is not partial. तो आमकां आमची जोण एकल्याचे वायट हेजे देव हिशोब घेतलो. देवान आमकां सांगला, judge not and you will not be judged. Thank you, Lord Jesus. So एक small exercise, you know, one step आमी जोण एकल्यानी घेवपाक जाता. आमच्या बोडान न्हू, again, we have a helper, we have a comforter, we have a best friend, the best teacher, जो आमकां जोण एकल्याक शिकयता, Holy Spirit. तुज्यान सांग, Holy Spirit, मोज्यान हें मोज्या बोडान जायना, आदार दी, म्हाका help कर हिंगा. Then move.
थँक यू जीसस. आणि हांवें धाकटो एक मेडिटेशन नोट बरयला जस्ट टू रिफ्लेक्ट. सो बिलिव्हिंग शेअर करतले. बिलिव्हिंग opens the door, but obedience walk through it. Obeying God is not a rule or a कायदो, no. It is a relationship. आणि relationship एक दिसान जाता. थँक्यू जीसस. आमी रिलेशनशिपान एकूच दिसान वयता. कोणाक जाणा जावपा जाय जाल्यार एकूच दिसान आमकां खबर आसता तो मनीस कसो कितें No. तें. No. एवरी डे रायट. इट्स अ जर्नी रायट. एवरी डे. सो देवाचे उतर आमच्या जिवितान आपणावप म्हणजे एक कायदो न्हू. इट इज नॉट अ रूल. तुजेर एक व्हडलें वजें दिना देव. तुका सारको खुरसार मारना. He wants only relationship, and relationship it's like every day. जितले तू पवित्र आत्म्याक सांगता म्हाका शिकय. इवन आयज हें टिचींग जेन्ना तुमी पोत्तून आयकतली पवित्र आत्म्याक सांग म्हाका हे टिचिंगांतल्यान म्हाका दाखय हुंचे एरियान वेर आय नीड टू अप्लाय द वर्ड इन माय लायफ. हुंचे एरियान हांव फाटीं हां. म्हाका दाखय. सो हांव फकत बिलिवर न्हू बट आय हॅव टू अप्लाय ओबे करपाक म्हाका शिकय तुजें बळ दी. So obeying God is not a rule, it is a relationship. When we obey, we say, Lord, I trust you more than my feelings. म्हजे फिलिंग्स, म्हजी कूड, म्हजे सिट्युएशन, म्हजे बँक स्टेटमेंट सगळें उलयता. जशें पिटराक उलयनाहलेलें काय चिंतना आख्खे रातभर तेमी उदकान काम केलां आनी तें सोंपें इजी. ते ल्हारां आसताय झाड ओडूंक जाय. It require lot of energy, right? Physical strength जाय, right? आख्खे रात तेमी काम केलें. पूण पिटरान आपल्याचे फिलिंग्साचेर गेलो तो, आपल्याचे नॉलेजीचेर गेलो ना न्हू. तेणें ओबे केलें. So when we obey, we say, Lord, I trust you more than my feelings. Each small act of obedience builds a stronger walk with Jesus. Even when we stumble, His grace teaches us to rise and keep walking. Even तू पडटा थिंगाच रावं नाका. तू सांग पवित्र आत्म्याक, I did a mess. जाली चूक. Help me now. Encourage me. Give me that grace. Give me that strength to get up. True faith is not knowing His word. It is living His word. म्हणजे खरो भावार्थ फकत ताचे उतर आयकोन उतर जाणा जावपाचें न्हू, पूण तें उतर आमच्या जिवितान आपणावपाक टू अप्लाय His word. Thank you, Lord Jesus. आनी जें कितें हांवें इमॅजिनेशन केल्लें न्हू, I just did it in picture, okay? I want to share with everyone. दिसता सगल्यांक? ओ एक दारवंटो दिसता? आनी एक उबी वाट आहा. So आता हो जेजू, this is my imagination which I draw and created with the help of AI, okay? So हांवें imagine केलें की आमी, we are holding the hand with Jesus. आनी देराशी उबी हाय. Believing कोत्ताय आमी. दोन रस्ते हाय. एक ते Jesus बरयलो आहा तो नॅरो डोर. ते म्हणजे जेजूच्या उतर जियोप, आपणावप, अप्लाय करप. आनी उबो सारको सिंपल कम्फर्टेबल रस्तो आहा तो ओन्ली बिलीव करून रावप. ओय हांव जाणा बोगसणी दिवपाक गरजेचें. हांव जाणा ऑफेन्स केल्याक बरो न्हू. हांव जाणा गॉसिपींग करूंक बरो न्हू. पूण तें अप्लाय करपाक डिफिकल्ट, रायट? So belief brings me to Jesus' door. Obedience, obeying, takes my hand and walks me through with Him. So believing korpak sope, but to apply, to be obedient, it is a walk with Him every day. Pottoli, mistakes atoli, but don't give up. Kita povitra atmo every day 24/7 आमचे भितर काम करता to strengthen us to obey His word. Thank you, Jesus. And जेजू ते पॅरेबल आमी वाचला. सो जेजू कोणाक न्हू देर धाकून भायर गायना, but He is inviting us not only to believe in our mind, believe in our mouth, but walk in obedience
इन आर लाईफ म्हणजे ताचे उतर तुझ्या जिवितान आपणाय लीव दॅट जशें तिनूच एक्झाम्पल गेले ऑन फॉरगिवनेस ओबिडियन्स अँड वेन यू गो अननोटिस्ड आमच्या एरियान डिफरंट जिवितान डिफरंट एरियाज आसतले विच वी डोंट नो विच लॉर्ड नोज सो आमी पवित्र आत्म्याक विचारूंक जाता पवित्र आत्म्याक हुंचे हितून हांवें तुजें उतर आजुनूय प्रॅक्टिसान घालूंक ना हेल्प कर म्हाका टू पुट इट इन प्रॅक्टीस अँड ही वील हेल्प आनी तोच ग्रेस दितलो थँक यू जीसस सो ते पॅरेबल आमकां अंडरस्टँड जालें गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 13 जेजू कितें सांगतालो तो थँक यू लॉर्ड जीसस कितें तेणें म्हणलें न्हू डू योर बेस्ट टू गो थ्रू द नॅरो डोर थँक यू जीसस सो आय थँक होली स्पिरीट की आमकां सगल्याक अंडरस्टँडींग मेळलें म्हणून डिफरन्स बिटवीन बिलिवींग ओन्ली अँड अप्लायींग द वर्ड थँक यू जीसस Yes. कोणाक कितें शेअर करपाक जाय कितें सांगूंक जाय थँक यू जीसस Okay, we'll do the Thanksgiving prayer. Thank you, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, for teaching us that believing is the beginning, but obeying is the walk with you. Thank you, Lord Jesus. We learn that the narrow road is not about being perfect. It's not about being perfection, but about being surrendering our daily areas where we are still behind, where we are still falling. Help us, Holy Spirit, to remember what we heard today, to forgive, to love, to stay humble, to serve, and to keep walking with you. Seal this word in our hearts, Lord, and let it bear fruit that glorifies your name. Not our will, but yours will be done, Lord, in our life. Thank you for helping us. Thank you for strengthening us. Lord, we give you all glory. In Jesus' name I pray, Amen. Thank you, Jesus. Thank you, everyone.